म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयच्या वाचपांनी आमकां कशे भाशेन मंदिरांत सावन उदक व्हांवता आनी तें व्हांवन व्हांवन अदीक खोलायेन तें सगल्याक पावता. पयलें म्हणणें हितून उतोड आसता, मागीर खोलाय तातूंत येता. पूण देगेर सगल्या तरेची झाडां, वनस्पती किल्लोता आनी फळां दिता आनी सगलीं फळां बरीं. हातूंतल्यान आमकां कितें म्हणून समजोंक जाता? जेजून आमकां आपल्या कुडीचो उल्लेख केलेलो आसा. जशे भाशेन तो मंदिरांत वचोन तांकां सगळ्या जाणांक धांवडायता म्हणटा, म्हज्या बापाचें घर एक वेपाराचें भांडार करूं नाकात. वय आनी मागीर तो म्हणटा, हें मंदीर मोडात आनी 3 दिसांनी तें हांव उबारतलो. ते म्हणटा, कशें? आमकां 44 वर्सां लागलीं तें बांदच्या, तुज्यान 3 दिसांनी तें बांदूंक जाता? पूण तो आपले कुडीचें सांगतालो म्हणून शिश्यांक कळोन आयलें. 3 दिसांनी तो तें परतून उबारतलो म्हणून. वय आतां ही तुळना कंपॅरिजन करूंक जाय. पयले वाचपान सांगलां ते प्रमाणे जेजूच्या कुडीन सावन ताचो पवित्र आत्मो आमकां सगलें बरेंपण दिता आनी शिकयता. तर आमी कितें करूंक जाय? आमी ताका व्हांवूंक आमचें सगळें दिवंक जाय ती संदी. तर ते भाशेन तर तो आमचें सगळें व्हांवत जाल्यार लोकांक सगळें बरेंपण आमच्या उतरांतल्यान, कन्यांतल्यान, चालींतल्यान अणभवूंक मेळटलें आनी तें सगळें फळदायक जातलें. आमी खूब फाटी अशे भशेन करिना. कित्याक लागून? कित्याक भितरल्यान आपलेपण आसलें की ना, मागीर आमचें देवपण उणें जायत वता. पूण देवपण वाडत तर आपलेपण उणें जाता आनी अदीक आनी अदीक आमी जेजू सारकें जावंक लागता. कित्याक तो ही आमचे कुडींत येता. ह्या दिसांनी हांवें एक स्टोर आयकलेली आसा. तर असोच एकलो भुरगो रातीक सोपण पडोन तो त्या सोपणांत अशें अणभवता की देवान ताका एक व्हडली इमारत दिलेली आसा, एकदम सुंदर सोबीत. आनी मागीर तो थंयसर आसतना दारार कोण मारता. दार उगडीत जाल्यार जेजू आयिल्लो आसा. जेजूक तो आपल्या त्या व्हडल्या घरांत घेता आनी ताका एक व्हडलें बरें रूम आसा. स्वीट म्हणटा पळय तें, सगळी वस्तू हातांत दवरता. तो म्हणटा, हें तुका जेजू बरें म्हणटा. आनी तो सकयल वता आनी परतून दुसऱ्या दिसा दारार कोण मागता, उगडटा जाल्यार देंवचार भितर येवन ताका इतलो मारहाण करता आनी वेता. हो म्हणटा, कित्याक म्हाका मारलो ताणें? जेजू तर म्हज्या घरांत आसा आनी तरी पूण म्हाका हो मार पडलेलो आसा. जेजू शिवाता दुसऱ्या दिसा तो म्हणटा, पळय काल राती अशें घडलें म्हाका. हांवें तुका सगळें दिल्लें, तूं म्हज्या घरांत आसाय, पूण म्हाका दिसता हांवें तुका आनिकूय सुबेज दिवंक जाय. हें वयली पळय मावळी आसा ती सगळी तुकाच. आनी तिसऱ्या दिसा पळोवंक गेल्यार परतून देंवचार आयलो आनी आनिकूय ताका पेटून गेलो. तो अजाप जालो, कित्याक लागून जाता? जेजू म्हज्या घरांत आसा आनी म्हाका हें मार वो देंवचाराचो पडटा. म्हणटच ताणें वयर वचोन परतून जेजूक सांगलें, हें वयलेंच न्हय पूण सगळेंच घर तुका घे. मागीर परतून दारार मारलें आनी जेजू दार उक्तें करून गेलो. देंवचारान जेजूक पळयलो आनी पार काडली. तेन्ना हाका कळोन आयलें, वय जेजू ह्या आमच्या कुडीच्या मंदिरांत आसा, पूण आमी ताका थोडोच जागो दिता. सगळी कूड मन आत्मो ताका आमी समर्पूंक जाय. तेन्नाच की जेजू आमचें सगळें पळयतलो. कोणें तर आमकां कसलोय आक्रमण केलो जाल्यार तो फुडें येवन ताका सगळ्यांक कितें दिवंक जाय पळय तें रेस्पॉन्स तो दितलो
आनी हे भशेन तो आमकां राखतलो आनी सांबाळटलो. भयणीनो आनी भावनो, हें जॉन लातरान पळय आसा तें व्हडलें बसिलिका. आमचें हें धाकटुलें बासिलिका, पूण रोमांत 4 व्हडलीं आसात. पूण हें जॉन लातरान फामील आसलेली पळय, हें तांचें व्हडली पालास आसलेली. ही पालास कॉन्स्टांतीन पळय आसलेलो, ताचे बायलेन फावस्ता म्हणटा पळय, तिणें हें पाप सायबाक मात्यादीस म्हणटा पळय ताका दिलें 313 वर्सां. मागीर 324 वर्सां पापसाहेब सिल्वेस्टर पयलो आसलेलो, ताणें तें व्हडली पालस आसली ती म्हणजे थोडो भाग ताचो ताणें ताचें समर्पण केलें. हें समर्पण म्हण हितून धाकटीच विधी आसलेली. तें जाल्या उपरांत रीत ती धाकटीच आसलेली. तें जाल्या उपरांत ही हे इगोर्जेन 1000 वर्सां पाप साहेब थंयसर रावताले. 5व्या शेंकड्यांतल्यान 4थ्या शेंकड्यांतल्यान 16व्या शेंकड्यांत पर्यंत. पूण ही इगोर्ज जावन आसा माय आनी सगल्या इगोर्जेंची, म्हणजे रोमा शारांत खूब इगोर्जी आसात, तांची ती माय आनी व्हडली इगोर्ज. पूण थंयसरचीच न्हय, आख्ख्या संवसाराची ती माय जाल्लेली आसा. हे भाशेन तिका लेखलेली आसा. पूण मागीर कितें जालें, भूकंप जाली आनी म्हण हितून उजो पेटलो आनी मागीर लोक येवन थंयसर म्हणजे जेन्ना गैर जाल्लें तेन्ना ती मोडून उडयल्ली. तर ते परतून बांदताले. मागीर शेकी फ्रांचेस्को बोरोमिनी म्हणटा पळय, ताणें ती परतून बांदली आनी आतां पळय आसा इते भाशेन आसा. पूण फुडलो भाग पळय आसा, फसाड म्हणटा ताका, फुडलो भाग तो आलेसांद्रो गॅलिलियान बांदलेलो आसा 18व्या शेंकड्यांत. आनी वयर तुमी जर पळयशात जाल्यार 15 थंयसर व्हडली इमाजी आसात. जेजू आसा आनी जॉन बाप्तिस्ट आनी जॉन एवांजलिस्ट म्हणजे शुभवर्तमानकार हे थंयसर आसात. आनी दोनी सायडीनी सो दोतोर इगोर्ज मातेचे आसात आनी एकदम बरी दिसता ती इगोर्ज. तर ते इगोर्जेन आनिकूय म्हत्वाच्यो वस्तू आसात. पेद्रूची आनी पावलूची तोकली थंयसर आसा आनी ती शिश्यान बरी बांदलेली आसा. मागीर थंयसर हें आसा मेज जें पेद्रून मीस म्हणटाना रोमाक उदेंसाच्या घरांत तें थंयसर आसा. त्या भायर जेजून जें मीस भेटयल्लें निमाण्या दिसा तें पवित्र मेज थंयसर ते बाजिलिकेन आल्तारा खाल आसा. म्हणटच ही सगळी वस्तू थंयसर आसात भयणीनो भावनो. पूण मागीर 17व्या शेंकड्यांत जेन्ना आविग्नांतान पाप साहेब म्हणजे फ्रांसाक ताका कैदी कसो व्हेल्लो, तिजोतान परतून आयल्या उपरांत ते सांत पेद्रूचें बाजिलीक बांदलें आनी थंयसरतान त्या मेरेनसान पाप साहेब थंयसर जियेता. पूण ही इगोर्ज जावन आसा कॅथिड्रल पाप साहेबाचें. तर हे भाशेन भयणीनो आनी भावनो, थोडी म्हायती तुमकां ह्या जॉन लातरान बाजिलिकाची दिल्ली आसा. तर आमी देवाचें मंदीर आनी आमी सदांच जेजूक आमचें सगळें समर्पुया आनी आमचें जिवीत ताचे बरोबर दवरया. सगळीं जाणां आतां शेवटेन दवरया, दोळे बंद करून प्रत्येक सुस्कारान जेजूच्या एकवटान आमी रावया.